तिसरें वर्स आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करता. 500 रुपया युनिफॉर्माचे आनी 600 रुपया रेनकोटाचे ते भुरग्याक दिवपाचे डायरेक्ट सर्कुलर ऑलरेडी काडला. दुसरे तिसरे चवथेच्या भुरग्याचे आमचे कडेन चडशे अकाउंट्स आसा. नवे अकाउंट भुरगे आयले ते आनी पयलीक जे भुरगे आसता ते तांचो अकाउंट आमकां बेगीन दी म्हणून आमी सांगला. जितले बेगीन करेक्ट अकाउंट आमकां दिता तितले आमी बेगीन ट्रान्सफर करूंक शकतले. सो असं टोटल लास्ट कितले भुरग्यांच्या अकाउंटान डायरेक्ट बेनिफीट जावले? थोडे अजून जावना कित्याक कितें तरी मिसमॅच आसा त्या खातीर आमचे इवन बिलां कंप्लीट जावना. सो कितें तरी इशू आसता तांचे कडेन आधार नासता ऑर अकाउंट सारको दिना ते. सो थोडे आमकां विथड्रॉ करून ते सरेंडर करचे पडटले. सो त्या खातीर अपील आमी करता की पयलींच नंबर पालकां कडल्यान घेवचो सारको तितले मागीर बेगीन आमकां ट्रान्सफर करूंक मेळटलें. सो स्कूल्स ऑन टायम आतां स्टार्ट जातले बिकॉज पावस तरी ना. भुरगे रावता स्कुला केन्ना स्टार्ट जातले काय म्हणून फ्रेंड्सांक मेळपाक आनी हें करपाक. चालू जाली सर. हीट वेव भायर आसा न्ही. सो सपोज कितें आतां बेगीन सोडपाचें कितें करपाचें मागीर आमी कॉल घेतले. आज पावस पडटलो अशें म्हणून IMDन डिक्लेअर केला न्ही. सो मातशें थंडाय आयली जाल्यार हरशीं म्हणून भुरगे वतान बरे खेळटा कांय प्रॉब्लम ना. स्कूल वील ओपन ऑन द प्रॉपर डेट. 6 तारखेक ओपन जातले एज पर हें. आतां 1st, 2nd, 3rd, 5th आनी 11th इट वील बी स्टार्टींग. बाकीच्यांक ऑलरेडी एप्रिलांच्यान स्टार्ट जाला न्ही. सो इट वील बी कंटिन्युएशन. आनी म्हजो अंदाज आसा त्या प्रमाणे सगळे भुरगे शेनवार दीस येवचे ना. अरावंड 40 to 60% भुरगे येतले आनी मंडे होपफुली 90-95% भुरगे येतले. मायग्रंट ते अजुनूय आनी 2 वीक घेतले सुशेगाद. गांवांतल्यान येता म्हणल्यार 2nd, 3rd वीक जाता. So NEP's how has it been? NEP, please contact SCRT. SCRT is the NEP implementing agency. Okay. One more thing is that issue is that थोड्यांनी म्हटलेलं आसा की as far as teachers are concerned, थोड्या स्कुलांनी less teachers आसा तांकां recruitment लेस टिचर्स खंयच ना. इशू एकूच आसा की टिचर्स आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा. आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी तर थोडे लेक्चर बेजीस टिचर्स आसा. सो आमी गव्हर्मेंटाचो रिक्रुटमेंट स्टार्ट हे केला. स्टाफ सिलेक्शनान एडवर्टायज केल्या प्रायमरी टिचराचे पोस्ट. हायर सेकंडरी आमचे कडेन एकूय रेगुलर टिचर ना, सगळे लेक्चर बेजीस. ते GPA तेंच्यान रिक्रूट जातले. आनी एक इशू म्हणजे एवरी पावस पडच्या पयलीं आमी पळयताले की जे स्कूल्स आसा प्रायमरी तेंचे रिनोवेशन वर्क बिल्डिंगचे पण सो ते काम सगळे स्कुलांचें काम कंप्लीट जालें. सगळे स्कुलाचें काम कंप्लीट जालें म्हणून हांव क्लेम करूंक शकना. कित्याक आमी खूब तेंप जालो पयलीं लिस्ट धाडिल्ली आसा आनी ऑनरेबल CMनूय पोरू PWDक सांगिल्लें की टायमार कंप्लीट करा म्हणून. पूण आमचें सुद्दां घर समज रिपेर करपाक आमी घेता कितें नाल्यार कितें इशू येता आनी डिले जाता. सगळे प्रयत्न करता पूण 100% जातलें म्हणून गॅरंटी कोणूच दिवंक शकना. रिपेर पासून केलें जाल्यार खंयच्यान बारीक लिकेज जावंक शकता. उगीच इशू करूं नाका. भुरगे क्लासीन भिजूंक शकता पूण भायर भुरग्यांक खूब दिसपाक ती पळय मजा येता पळय न्ही ती भुरग्यांक एन्जॉय करूं आमी आतां जाणटेपणान भिजूंक पूण शकता. अशें मेजर काम अशें मेजर आसतलें ना अशें न्ही. गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी पेडणे. सो काम कंप्लीट जावपाक डिफिकल्ट जाता. कित्याक जाता की भुरगे आसतना आमी काम करूं नाका म्हणून सांगता. कित्याक ते खणटा आनी हें करता भुरग्यांक रिस्क आसता. सो तांकां काम करपाक टायम कमी मेळटा. आनी फॉर्च्युनेटली अंदू तरी पावस मातसो डिले जाला. पोरू 15 मेक पावस स्टार्ट जालो. सो ह्या म्हणसर काम जालें जाल्यार बरेंच जाता. इंटेंशन कोणाचें डिले करपाचें नासता. ते भुरग्याच्या सगळ्यांक पडला. सगळ्यांची भुरगीं शिकता. बरे बरे बिल्डिंगांनी पासून हांव गव्हर्मेंटाचेंच म्हणना की बारीक सिपेज तेवटेन आसता. ती आमी मातशी समजून घेवपाक जाय. आमच्याय घरान गळटा. आमच्याय रावताच्या सोसायटीन खंय बारीक सिपेज जाता. पूण ते इंटेंशनली कोण करता अशें ना.